गिरी पंचायती कडेन फूल रस्तो ब्लॉक जाला, उदक भरला. तूं पंच मेंबर आशिल्लो हांगा. हय, हांव गेल्या 25 वर्सांक हांव पंच मेंबर सरपंच म्हणून हांवें खूब काम केल्लेलें आहा पंचायतीक. तेन्ना हे वर्साचे भाशेन हे ओनय उदीक हें भरलेलें आसा. हांव गेल्या 5-6 वर्सां हांव शबय मारीत आसा की हे गिरी आमचो गांव बुडटलो. थंय पळोवंक गेल्यार खरेंच अशेंच तर जायत न्हू जाल्यार गिरी गांव बुडटलो. तेन्ना हे उदीक हे रावपाक कारण कितें जाणा, चडशीं शेतां फिलिंग करतात हे लोक. हे तेका लागून हे गिरी हे बुडटा. दुसरी गजाल, उदीक हे आयचे आनी कालचे न्हू, आदी पासून भरता. तें भरतालें उदीक पूण फ्लो जातालें. पूण ह्या 5 वर्सांक हें उदीक चडूच वाडलें, लोकांची शेतां कुसता. हें उदीक 5-6 मतदारसंघाचें. तेन्ना हे एकच सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचें न्हू हे. तेन्ना हे आमकां गिरी गांवान ह्या आमदारान गेल्या 2 वर्सांक खरोखर बरें साफ करून दवरलेलें आसा. पूण ते फुडें म्हापशा गांवांत जावं तेच्या फुडें आमचे थिवी हे न्हंय आसा न्हू, ही साफ केल्लेली ना. आमची बाउंड्री काडली हायवेकसून, थंय पळयल्यार ते हिपळी पडलेल्यो आसात, ते बांद मोडलेले आसा. तेन्ना ते बांद साफ केल्या शिवाय, ती फुडली न्हंय साफ केल्या शिवाय आमचें उदीक हें फ्लो सारकें जावचें ना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां तेचेर लक्ष घालचें मातशें. शेतांय बुडले, पंचायती बुडल्या. आतां पंचायत बुडल्या, आमचो सॅनिटरी वाडो हो बुडला. स्वता म्हाका 4-5 दीस जाले एक 2 व्हिलर घेवन भायर सरोंक मेळना. आमी लोकांचे पाखाडीनसून भायर सरता. तेन्ना तुमी थंय पळोवंक येवचें, कित्याक इतलें उदीक भरलां की हांवें बरी गेल्या 10 वर्सांक फुटपाथ बांदलेली. ती फुटपाथच्या पर्यंत वयर पारापीट आहा न्हू, थंय पासून उदीक भरलेलें आसा. कितले घरांनी एफेक्ट जाता हे उदक? हे हांगासर पंचायती कडेन एक 5-6 घरांक इफेक्ट जाता. आनी सॅनिटरी वाड्यार खरोखर 20 घरांक इफेक्ट जाता. एव्हरी इयर होच सेम प्रॉब्लेम. एव्हरी इयर होच सेम प्रॉब्लेम जाता. ह्या 5-6 वर्सांक होच सेम प्रॉब्लेम. आनी हो ब्रिज बांदलेल्याक होच सेम. आमदारान कशेंय करून ते ब्रिजाचें तोंड ओपन करून काम करून दिल्लें. इतलेंच न्हू, वर्साचे पेक्षा आतां गेले फावटी फाटल्या दिसांनी कोण तरी मिडियाक न्यूज दिल्लो की तोंड ओपन केलां आनी व्हडलें सांगता उदीक रावचें ना. पूण तांकां सगळी समज आसा, ते कोण उलयताले न्हू तांकां सगळी खबर आसा की हे उदीक कशें भरता आनी कित्याक लागून भरता तें. पूण ते उलोवंक जाय, ओपोज करूंक जाय आमदाराक. ओपोजिशन आमदाराक ओपोज करतात, ते पासून करूंक जाय म्हणून ते ओपोज करतात आनी नाका जाल्लें कितें उलयतात. आता आमी आसा गिरी जो पंचायत दिसता तुमकां फाटल्यान, गिरी पंचायत. आनी हो जो गिरी पंचायती कडेन वचपाचो रोड, इंटरनल रोड आसा हो. फाटल्यान तुमच्या पळयता तुमी स्कूल आसा, जे गिरी स्कूल. आनी हो गिरी स्कुला कडच्यान जो रोड वयता टील गिरी पंचायत पर्यंत. एव्हरी इयर किती वर्सां जाली आमी पळयता. हो पावस पडलो की हेवी जेन्ना पावस पडलो की रोड बुडटा हो. आनी एव्हरी टायम पंचायतीन उदक वयता. फाटल्या फावटी एक अशेंच जालें की हेवी पावस जावन पंचायतीची फायल्यो फूड पिड्ड्यार जाल्ल्यो. आतां कितें जालां एक्झॅक्ट आमकां खबर ना, पूण अशें आयकपाक येता की पंचायतीन उदक भरलां म्हणून. तेन्ना आतां आमी पळयता की हो जो उदक भरला हेजें रिजन खूब आहा. पूण थोडे म्हणटा कितलीं वर्सां जालीं उदक भरता हांगा, पूण इतकें भरता अशें नाशिल्लें. आतां जो ब्रीज येयला, जे ब्रीज येयल्या कारणान हांगा उदक भरता अशें फाटलो जो पयलींचो पंच मेंबर फोंडू तो म्हणटा की हांगा जे ब्रिजा खातीर चड उदक भरपाक लागला. तेजे कान आसा जे उदक फ्लो जावन वचपाचे ते वचना, उदक फ्लो सारको जायना म्हणटात. जेन्ना फुडें पळयता जेन्ना हो जो पॉयंट आसा हो मदीं मिडल जाता. सालिगांव पंचायतीक सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता, तसो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्राक लागीं रावता पडटा, काणक्या आनी बस्तोड्या हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हे जॉयंट पॉयंट असल्या कारणान जेन्ना पर्वरीचें उदक, सालिगांवचें उदक, पर्राचें उदक आनी हे जे उदक सगळें मिक्स जावन हे फूल शेतान वयता. ते शेतान उरल्या कारणान तेजो जे तार रिवर आहा ते डिसिल्टेटिंग जावपाची गरज आसा. ते डिसिल्टेटिंग सारकें जालें ना, हेच्या कारणान जी उदक फ्लो आहा पळय तो फ्लो सारको ना. तेच्या खातीर शेतांनी उदक भरोन उरता आनी खुबशीं शेतां पाडींग उरता. जे फाटल्या फावटी हांगचे मिनिस्टर रोहन खंवटे जे पर्वरी आहा तेंच्यांनी हो विशय घेवन शेतां बुडटा म्हणून तेंचे कान थोडे ओपन करून दिले तेंचे. पूण तरी आसतना ते वाटेंतली ती खुबशीं शेतां ह्या फावटी प्रोटेक्ट जाल्ली आसा. पूण हांगा जी शेतां जे करपाक मेळटली आशिल्ली
ती पाड जावन पडलेली आसा. RDX गोवा खातीर गौतम शिरोडकर.